नमस्कार. आम्ही आज झरमे सत्तरी हांगासर दोणाच्या तळाचेर आसा आणि हांगासर येवपाचें एक कारण म्हटल्यार हांगासरलो एक धोंड आसा जाचें नांव आसा कृष्णा नायक. हांकां जवळ जवळ ह्या धोंड म्हणून जे रावतात ते तांकां धोंड एज अ धोंड म्हणून तांकां 60 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आसा. एक्चुअली तेंची जी वय जर पळोवपाक गेले जाल्यार ते 100 क्रॉस आसा. पण जेन्नाच्यान ते धोंड म्हणून रावपाक आसा तेन्नाच्यान बुकाचेर बरोवपाक तेन्नाच्यान स्टार्ट केला धोंडांनी, रेकॉर्ड दवरपाक स्टार्ट केलो. तो 1956च्यान रेकॉर्ड अजून मेरेन बुकार आसा आणि ह्या वर्सा ताका 60 वर्सां कंप्लीट जाला म्हणून हांगासरले जे झरमे गांवचे जे धोंड आसा ते धोंडांनी तेंचो शाल आनी श्रीफळ दिवन तेंचो सत्कार केल्लो आसा. बाबा तुका वर्सां कितकी जाली? 100 जाली. सारकी 100 काय 100च्या वयर? वय पण मी 100 झाले. 100 जाली. आता तू धोंड कितकी वर्सां जाली हांगा आसा? आता 60 वर्ष. 60 वर्सां धोंड आसा. पयली तू जेन्ना पयले फावट धोंड रावलेले न्हू तेन्ना खंय रावत तुमी? पहिले सकयल देवळात. सकयल कितके धोंड आसले? पहिले 4 जाण आसले. 4 जाण आसले. ते आसा अजून? कोण तरी आसा तेतूरलो अजून? कोणच ना. तू पयली जात्रेक वता? आता वयता जात्रेक तू? आता 5 वर्सां जाली म्हाका. पहिल्या वर्साक गेली एकदा. आता ह्या 2 वर्सांक ना. ह्या 2 वर्सांक वचप ना. पयली जात्रेक वतात न्हू आणि आता जात्रेक वयता. पयली इतकी गर्दी आसली जात्रेक? आता भयंकर गर्दी. आता खूप गर्दी. चढ खायची त्याला गर्दीचा रस्त्यातून रस्त्यातून जेवायच ना. आणि आम्ही तेच ह्याच्या उपरांत हांगासून तुम्ही स्पेशल बस करून वतात ना? पुन्हा बस चलत वतात आणि थंय रावात? हय ते रावलो. सकाळी होमकाम असतो भायर सांगलो येयलो. जितकी वर्सां तू गेला न्हू सगळ्या वर्सां होमकाडासून गेला तू? हय गेले फावट होमकाम गेला. पयली धोंड तुम्ही कितके दीस रावात? 5 दीस रावात काय चड? 5 दीस सारके. 5 दीस रावकच जाय न्हू. रावकच जाय. पयली तुम्ही धोंड रावात आणि आता धोंड रावात फरक काय दिसता तुका? फरक काय दिसता तुका? पयली तुम्ही रावात आणि आता रावात तो? फरक चडले काय चडले कोण तुका समजालो. असो लोक येयले हांगा पयलीं उपाय आसलो कोण भुरगे थंय येयना. आता समजा एका भुरगे भुरगे जायचे पडटा समजा पडना. उपाय उडलो ते कोण आसलो जावन ते बरें. आता ह्या भायली न्हू सांजच्या भायली ताची उमेद जाली ती लोकांक. एका झाडांनी भुरगो हांगा येता आनी कोण येयला आनी कोण ना. आता तुम्ही उपास धरता आणि पयली उपास धरता न्हू कडक आसलो पयलीचो काय आताचो कडक आसा? आता तुका समजा आता कडक. तेन्ना सारखे पत्ते पाळीत तुम्ही तेन्ना? कोण घरा बिरा वतना लोकांच्या लागीं वतना? आता असं सांगना आता आम्ही लेप घातलो शिवाय भुरगे पण हे कळले ना. आणि सांगता काय लोक कमी असलो चोग जावन एक अनेक झालो असलो ते तुका हांगा काय भुरगे एका म्हाका लोक भेटायला घालून वयत अशें आधी सांगता आसलो. आता तुका समजना तेन्ना ह्या बरें आसली. म्हणजे भंय बरो आसलो. बरें तेच्या बरोबर जावं नाका झाल्या शिवाय कोण येयना. त्यांना भय असतो कोणाच्या लागीं कोण वचना. आता भुरगे समजा एका म्हाका पावसाळ भुरगे हांगा तशी ना. तुजो आयज सत्कार केला 60 वर्सां जाली म्हणून तुका धोंड म्हणून तुका कशें दिसता? बरें दिसता? देवाची करपा आनी तुमची हांवें सांगला ह्या देवाची तुमची काळजी तुमची उमेद तशीच देवान भुरगी दिली आनी काय दिली मला सांगला. आपण मी उभं रावले तुम्ही सांगितलं उभं रावले ऐकलं.
आणि आता तुका जवळजवळ 100 वर्सां झाली म्हणटा तू हय तू ह्याच्या पुढे धोंड रावतलो हय माझे हाती जायला होतो जो पर्यंत तुझ्या दादा तुम्ही रावतलो हय जायला होतो सांगायचं ह्या वर्ष भरता सारखं मला समय सांगायचं ना